केंद्रीय समितीची बैठक हांगा आपयल्ली आमचे आमदार सगळे उपस्थित आशिल्ले तशेंच आमचे न्यू कॉमर्सचे एमजीचे आसात तेय बी हांगा आयिल्ले आनी बगू पक्षाची स्थापना जावन 55 वर्सां जाली आणि 10 मार्चाक स्थापना दिन म्हणून 55वा स्थापना दिन म्हणून मोठ्या धूमधडाक्यात मनोवपाचो आमी हांगा ठरयलो 10 मार्चाक 10 मार्च 1963 मगो पक्षाची स्थापना जाली। आज पर्यंत मगो पक्ष एकाच निशाणीचेर सातत्यान विधानसभेत आपले अस्तित्व राखून आसा आणि त्या खातीर मगो पक्षाचो स्थापना दिन 10 मार्च आमी 10 मार्चाक मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करपाचो थारायला। आमी हो स्थापना दिन तालुका वायज प्रत्येक तालुक्यात आमी हो स्थापना दिन साजरो करतले आणि त्या निमित्तान भाऊसाहेब बांदोडकरांचेर एक पुस्तिका आणि फुडें एक बारीकशे फिल्म भाऊसाहेब बांदोडकर आणि मगो पक्ष आणि ते आज पर्यंत अशी एक फिल्म आमी काडपाच्या विचारात आसा। कारण 1963 ते आज 2018 पर्यंत मगो पक्षान सातत्यान ह्या गोंयच्या विकासा खातीर गोंयच्या बहुजना खातीर आणि गोंयकारपणा खातीर सातत्यान काम केल्लें आसा आणि ते काम परत एकदा गोंयकारांच्या पर्यंत व्हरचें, गोंयांत सगळ्या तळेगाळाक व्हरचें असो आमचो हेतू आसा आणि त्या निमित्त ह्या स्थापना निमित्त आमी चालू करता। ना फक्त एकूच आमकां अडचण आयल्या 10 तारखेक 17 मार्च पर्यंत शिगमो आसा, 3 मार्च ते 17 पर्यंत शिगमोत्सवाच्यो मिरवणुको आसा। आमी 10 तारखेक फोंड्या फर्मागुडयेर ह्या स्थापना दिना निमित्त एक कार्यक्रम करून सुरवात करतले आणि त्याच्या नंतर प्रत्येक तालुक्यात ओपन जाग्याचेर त्या निमित्त आमच्यो सभा जातल्यो।